जाकारायासाच्या पुस्तकावेले वाचप. दोळबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, आनीकूय परजा आसतल्यो आनी जायत्या शारांचे नागरीक आनी एका शारांतलो लोक दुसऱ्या शारांत वचून म्हणटलो, येयात सर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक वचुया आनी दोळबारांच्या सर्वेस्पोराक सोदुया. हांवूय वेतां आनी जायत्यो परजा आनी पदवेदार राष्ट्रां जेरुजल्याक दोळबारांच्या सर्वेस्पोराक सोदूंक आनी सर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक येतली. दोळबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसांनी सोर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाचे कोबायेक धरून म्हणटले, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां घुमून आयला, म्हणटोच आमी तुजे बरोबर येवंक सोदता. देवाचे उठणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देव आमचे सांगाता आसा. म्हणया, देव आमच्या सांगाता आसा. पवित्र पर्वतार जे शार बांदलां ते सर्वेस्पोराच्या मोगाचे. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस सियोनाचे दारवंट्यांची तो चड अपुरबाय कोत्ता. तुजे बोडवीक विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब, देव आमचे सांगाता आसा. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, थीर आनी इथोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिची बाळां. ताणेंच भोव वर्त्या देवान शियोन सार थीर करून दवरला. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. परजांचे पट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी परजा ह्या शारांक जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक ठिकाण. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोय जोय, मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोराक जोय. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूक स्वर्गार उबारून वरचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुसलाक वेचे म्हूण थारायलें. आपलें मोन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचूंक सामराकाच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुसलाक वचूंक ताणें थारायलें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन तांचे शिसांनी जाकोबान आनी जोआवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालूंक स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलोलो ताका जाय? आनी ताणें ताका बोबाट केली आनी ते दुसरे एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. ताणें जेरुसलाक वेचे म्हूण आपलें मोन थीर केलें. नियाळाक आदार. जंय आमकां वावरां कोश्टा उपरांत खुशालकाय मेळटा थंय आमी वचूंक आशेतांव. हालींच्या काळार जायतीं आमची भाव भयणां आमचो गांव सोडून लंडन, अमेरिकेक, कॅनडा आनी ह्या पोरक्या देशांच्या गांवांनी आपल्या कुटुंबांक व्हरूंक थंयचे नागरिकांक जाल्यांत. हाचो मुखेल हेतू म्हणल्यार थंय वावर धंदो करून
आपले कुटुंबाक खुशाल दवरूंक. देव इस्रायल पोरजेक आपली खाशा पोरजा जावंक वेचून काडटा. खेरीतपणीन जेरुसलेम शार इसायासाच्या प्रवाद्या वरवीं देव जेरुसलेम शाराचेर एके वावते नोदी पोरी शांती आनी सगळें बरेपण धाडटालो म्हूण भासावणी करता. न्हूच फकत देवाचेर बावाट दोतल्यांक बोगोर अनबावाट्यांक पर्यान ह्या पवित्र शाराक खुशालकाय आनी शांती भासायता. जेजू आपल्या सिसां सांगाता जेरुसलाक वचूंक मोन थेरायता. जेरुसलेम पासत जेजूचें काळीज मोगान लासतालें. जेरुसलेम पासत जेजू रडटा म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. बापाचे कुशेक पाळो दिवंक जेजून हे पवित्र शारान आमकां पातकांतली सोडून खरी खुशालकाय दिवंक कश्ट मरण सोसून पुनोन जिवन जाता. आयज पवित्र सभा जावन आसा खुणा नव्या जेरुसलाची. दर दिसा मिसा बलिदाना वरवीं जेजू पवित्र सभेंत हाजीर जाता. जेजू आपलो सोमी म्हूण भावाटान मांडून घेतलेल्यांक सगळ्यांक ही पवित्र सभेंत वांटो आसा. मागणें, दर दिसा पवित्र सभेचो वावर भावाटान थीरपणान आमी फुडें व्हरूंक आमचेशी तूं रावच सौम्या.